नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाक आमचो विषय आसा उजवाडान जिवंक आनी निराशीपणाक फुडो करून पोरवाशान जिविताची यात्रा करूया. मानमूत आग्ने ह्या पिलारच्या कॉन्व्हेंटान आसतना एक तरणाटो ताका भेटूक आयलो आनी आपल्या जिवितान कितें घडटालें तें सांगूंक लागलो. त्या वेळार ह्या भाग्यवंत पाद्रीन त्या तरणाट्याक गोठाय दिवन सगल्यो अडचण्यो उक्त्यो करूंक लायल्यो. ताका सोजमायलो आनी ताका गोठाय दिवन ताचें काळीज मन शांत केलें. तरणाट्याची आपल्या फुडाराविशीं जायतीं स्वप्नां आनी आवडे आसतात. जायते फावटी कांय कारणांक लागून ते आवडे आनी स्वप्नां साकार जावंक पावनात. जायतीं जाणांक नोकरी मेळना जावन निराशीपण भोगतात. असल्या परिस्थितींनी कांय जाण वायट पावलां मारतात. असल्या वेळार तरणाट्यांनी निराशी जायना जावन परतेंच जाल्यार तांणी देवाचेर पातळून आपले परिस्थितीक पोरवाशान फुडो करून तांचे पासत मागुया. Beloved brothers and sisters, on the third day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, Rise with Renewed Vision. Today, we pray specially for the youth and the unemployed. Once, a young man approached Father Agnel and shared the story of his troubled life. Sensing the depth of his despair, he encouraged the young man to speak about his fears and struggles. Father Agnel guided him and helped calm his troubled heart and mind. The youth have many aspirations. They have many dreams and ambitions for their future. Often, for various reasons, these dreams and ambitions are not realized. Many educated people remain unemployed and experience despair. In such situations, some youth take wrong paths. In such times, may our youth not despair but move forward with hope, trusting in God.
सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इंतेसावा फामिलीक बरी भलायकी मागता जोकी मारियो नावेली थावन. बरी भलायकी मागता पिटर SP एन फेडोरल फेर्नांदीस मारगांव थावन. दिनवासनेचे मीस पेटयता कॉन्स्टांतिनो गोन्साल्वीस फातोर्डा थावन. समिरो आनी स्कायलो बरी भलायकी मागता विमता मास्कारेनेस सांगे थावन. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता रुबी आनी मिलाग्रिना मास्कारेनेस पारोडा थावन. बरी भलायकी आनी पेकोवणी फावो जावंक मागता एरिस्टो रॉड्रिगीज ओल्ड गोवा थावन. बरी भलायकी मागता वेनान्सियो रॉड्रिगीज मांदूर थावन. रेन्सिया हेना आनी वेलोइसा बरी भलायकी मागता कॅट्रिना गोम्स सांगे थावन. सगळ्या देण्या आनी मेकळेपण फावो जाल्ल्या खातीर देवाक दिनवासता आनाबेला क्लासो आनी फामील पेंजीम थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता दुल्सिना वियगस म्हापसा थावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता नाताशा आनी निनोश्का फेर्नांदीस गोवा वेल्या थावन. आंतोनियो डायस बरी भलायकी मागता फेली फेर्नांदीस आगासाई थावन. आपल्या पुताक आयलंड देसांत बरी नोकरी फावो जावंक आपले फामिलीक बरी भलायकी आनी कुशालकाय फावो जावंक मागता एलेक्स आनी कायतानिना फेर्नांदीस काणकोना थावन. ह्या मिसांत कारांजालेची आनी कोरगांवची फिरगोसकारां तांच्या पादविगार आनी पादकुरां सांगाता भाग घेतात. तुमच्या इंतेसावा पासत आमी मागता. सगळीं उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया. तुझी सोशी आल्या दोंगुल्या मोसो तुझी मागो आमकां. Ai to tu sab somestashi do in pokoj gorozamshi. Tuji soshi alia dogulia vopu tuka moi marga. Tu nodor devatuci somesta cerca glorici. Tuce sushi ai leaudolia tuji adin korungamka getu amka tuchata ali gotor tuchagapa. Tuce sushi ai leaudolia tu verikio casata amcha amka poro galunaka ama papia sarunaka. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज हांगा आमी जमल्या मान्यवंत पाद्र आग्नेल हाका मान दिवन ताच्या पांयाशी आमी हांगा आयल्या. ताचे विनोदीन आमची गरज बापा मुखार पावोवंक ह्या मिसान वांटो घेतना आमची गरज बापाक उबारुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोबत आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो,
मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयज केरीत भाशेन तरणाट्यां आनी नोकरी सोदतल्यां पासत आमी मागता. आयचो विशय उजवाडान जियोंक आनी निराशीपणाक फुडो करूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. तरणाटे पिरायेर जायती उर्बा आसता. तरणाट्यांची आपल्या फुडारा विशीं जायती सपनां आनी आवडे आसतात. जायते पावटी कांय कारणांक लागून ते आवडे आनी सपनां साकार जावंक पावनात. जायतीं जाणां नोकरी मेळना जावन निराशीपण भोगतात. असले परिस्थितींनी कांय जाणां वायट पावलां मारतात. असल्या वेळार तरणाट्यांनी निराशी जायना जावंक परतेंच जाल्यार तांणी देवाचेर पातयेवन आपले परिस्थितीक बोरवाशान फुडो करूंक ह्या मिसांत आमी तांचे पासत मागुया. प्रतिश्ठेष्ठानो, आमचो देव उजवाड आनी आयचो विशय आमकां उजवाडान सोलूंक आपयता. निराशीपणाक आमकां पाठ करूंक उलो करता. ह्या वर्साचो विशय बोरवाशाची यात्रेकारां. आमकां पवित्र पुस्तकान ही वळ मेळटा. बोरवासो आमकां फटयना आनी हे बाबतींत आमी ह्या वर्सा आयकलां. पूण जायते पावटी आमचो बोरवासो आमी सोडला. उजवाडार चलूंक जायते पावटी आमी चुकल्या. दूख धरया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी आनी तुमकां वचो गुन्या उत्सारून सांगता. वायट धर्म हांवें जायती होमोचो बडो अपराध ह्या पासत बेगीन सदां सांगवार म्हळी सगळ्या युद्धाक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोद्विदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. बापा, सोडदेड्यांच्या दातारा, आमचे सोगले आनी आमी सोगली तुवें दिल्ले देणे म्हूण आमी सहारा. तुजे मितमे नासलोल्या बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगल्या खाळसा आनी सगल्या शक्तीन तुजो मोह करूंक आमच्या तोंडाट्यांक शिकोय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय पळयतात एकपणांची येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. पुस्तका वेले वाचप. पोलिश्ट आनी तीर गोड जा, कित्याक पुर्वजांक बासायलोले पोरमाणे हांवें दिवचो आसा त्या देसाचो अधिकार तूं हे पोरचेक दितलोय. फक्त बोलिश्ट आनी तीर गोड जा आनी म्हज्या चाकरा मोयजेसान तुका दिल्ली समोर सांबाळ. तिचे आड वचूं नाका
आनी तेन्नाच वेता थंय तूं जैतिवंत जातलोय. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं. सगळें बरयलोलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें. बोलिश्ट आनी तीर गोट रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना. भिरांती विणें आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सोरेस्पोर तुजो देव तुजे सोवें आसा. देवाचें उतोरें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातालो, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. परतून म्हणुया, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. तूं एकलोच म्हजें कडप, तूं एकलोच म्हजो तारूक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका तीर गोट कोत्ताय. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. सर्वेस्पराच्या गोपान शांत राव तूं म्हज्या आत्म्यांक. तूं एकलोच म्हजो सदां बरवंसो आनी विस्वास. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. देवाचेच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारून. तो एकलोच म्हजें कडप. देवाक हांव शरणां येता. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. ताचेरूच विस्वास दवर, सदां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजान. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. उद्गार. Soy sorvesporak, 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 soy देवाचें उतर जिवे आनी सुटसुडीत. ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Soy sorvesporak, 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 soy Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, कोणाच्यानूच दोगां दोनयांची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें, वा तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुचें, ते विशीं हुस्के काडूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड वळती न्हय. अंतरवेळ्या सुकण्यांचेर नदर मारात. ती वोंपिनात, लुयनात, कोडे बरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताचेवन अदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमच्यान हांव हातभर कोणाच्यान वाडूंक घेवंक जायत.
आनी नेशना विशीं तुमकां दासती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात ती चिंतून पळयात. ती कोश्ट काडिनात, ती सुतूय काडिनात. तरी हांव तुमकां सांगता, सालमोन लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यांत नेसला तांतल्या एकाय सारको तो न्हेसूंक ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयता त्या शेतांतलें तण ह्या जिन्सान देव नेटोयता जाल्यार देंवून ओदी कितलो तुमकां तो नेटोवचो ना काय. उण्या भावात्याच्या मनशानो, म्हणटोच आमी कितें खातोल्या, कितें पियेतल्या वा कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस कोत्तात ओन भावार्थी. तुमकां हे सगळ्यो वस्तू गरजेच्यो म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तो जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रामाणीकपण सोदूंक वावरात आनी हे सगळ्यो तुमकां भरपूर मेळटल्यो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जे कोश्ट आसात तितलेच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचें न्हू, हाचें शुभ वर्तमान तर आमच्यान बोरमासो फुलयता जाल्यार हाचें पयलें वाचप आमकां खात्री दिता देव उलयता सांगता तें कोत्ता. देव खरेंच आमचें बळ आनी आदार. ताचो उजवाड आमकां पुरो ह्या संवसारांत अर्थाबरी जिवीत जिवंक, कुरपेचें जिवीत जिवंक, निराशीपणांक पडना जावंक तोच देव बोलवून देव आमचे बरोबर आसा हाची खात्री आसा. मनीस कशीं आमकां हुस्के आसात, आयचो दीस कसो सादतलो, कशें घडोवन येतलो हाचो हुस्को आसा. पूण आयचो स्तोत्रकार काय बरें म्हणटा, सगळे तुजे हुस्के सुरेस्पराच्या काळजान घाल. बाबा भयणीनो, कांय वर्सां फाटली ही घडणी तुमच्या मुखार दवरता. हांव एका फिगोजेन वावुरतना एक तरणाटो मागण्यांच्या जम्यांत आसलो. जायते फावटी तो कुमसाराक येतालो. बरो शिकपी भुरगो, गरीब घराब्यांतलो, बापूय ओपांगूळ जाल्लो. आवय आनी ताच्यो तिगी भयणी आसल्यो. तांचें म्हणलेलें घर नासलें, तांच्या तोंडार खुशालकाय आसली. ह्या भुरग्यांत कोणा कोणाच्या आदारांतल्यान इंजिनियरिंगांत बरें मार्क्स घेवन तो पास जालो. ताका गोंयांत शिर्वीस आसली. थोडो तेंप शिर्वीस केल्या उपरांत ताणें UK वचोन चिंतलें. सगळी तोजवीज करून हो तरणाटो UK गेलो. आपली डिग्री घेवन तो थंय गेलो. पूण जायतो काळ ताका शिर्वीस मेळूंक ना. कांय फावटी तो फोन करून म्हणटालो, फादर, हांवें कितलें मागणें कोत्ता, कितलें बरें जिवीत हांव जियेतां, तरी म्हाका शिर्वीस मेळना. म्हाका आदार दितलो कोणूच ना हांगा. ताणें जोडलेली जोड घेवन, हातलें नाचलें तितलें घेवन आपलो कुटुंबाचो फुडार कोत्तलो म्हूण तो गेल्लो. ह्या तरणाट्याक 3 म्हयने 4 म्हयने कांयच जाबाब मेळोना. हांगा थंय ताणें आपणाची पेपरां घालीन जाबाब मेळोना.
पोतून पोतून फोन करतालो, फादर कांय जायना. ताजी परिस्थिती इतली गंभीर जाली की ताणें कांय काळ उंडो, सुको उंडो आनी उदक पिवून दीस काडले. हाडलेली सगळें काबार जायत येतालें. ताका हांव सगळे फावटी इतलेंच म्हणटालो, इश्टा, देवाच्या तिजोरीची चावी उक्ती जायसर राव. आनी तो खरेंच रावलो आनी ताच्या जिवितान अशें घडलें. एक दीस तो थंय गार्डनांत बसलो, थंय ताजेर मुखामोड पडून कोण तरी ताका भेटलो आनी ताका ताची खबर जाल्या उपरांत ताणें ताका आपणाच्या रेस्टॉरंटान आपोवन व्हेलो. रेस्टॉरंटान थंय ताणें वावर केल्या उपरांत एक दीस एक कस्टमर ताका थंय मेळ्ळो. ताजे लागीं उलोवंक लागलो आनी ताच्या डिग्रीची ताका, ताजी जानवायेची ताका थाव जालो आनी ताका एक दीस ताणें आपल्या कंपनींत, आपणाच्या इश्टाचे कंपनींत ताका जागो केलो. पूण हें सगळें घडचे आदीं 3.5 वर्सां सुमार पासार जालीं. तो परतो आयलो तेन्ना ताका विचारलें हांवें, इतलो तेंप तूं उंडो आनी उदक खावन दीस काडटलो तेन्ना तुका कितें भोगलें? तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या पायन म्हाका अशें शिकयल्लें, देव दिता तें केडें पोटाक बरें. एकूय तें जावं, कितलें इनेशें आसूं, तें खावन देवाक दिनवास. आनी हांव तें करीत आयलो आनी देवान म्हाका उपोड भरलो. आज होच तरणाटो मुख्य जाग्यार आसा, जायतें जोडटा, जायत्या जाणांक आदारूय दिता. देव साणिना. आपल्या उजवाडांत तो तांकां सांबाळटा. सगळें जिवीत काडत दिसत जाल्यार पर्यंत त्या काळोखांत इल्लोसो तो उजवाड आसा जाल्यार तो देवाचो उजवाड. आयच्या पयल्या वाचपांत जोशुएचें पुस्तक. जोशुआ मोजेसा बरोबर अरण्यांत आसलो. 40 वर्सां ताका ताची इश्टागत मेळ्ळोली. ताचे लागीं तो शिकलोलो. आनी जेन्ना तो परतून भासायल्ल्या देसांत पावता तेन्ना रोखडेंच ताका दूद आनी म्होंव मेळिल्लें ना. पूण वरीस झुजां झुजशीं पडलीं. एक पावटी जोशुआक जालें हें काम आनीक जावचें ना. पूण देवान ताका सांगलें, हांव तुजे बरोबर आसा, तूं फुडें वच. देवाचेर पात येवन तो फुडें गेलो आनी जैताक पावलो. कोश्टां वेरीत जैत ना. द वन हू बेज द क्रॉस बेज द क्राउन. मुकूट बेश्टोच हातीन पडना, कोश्ट काडल्या बरोबर. जितले पावटी आमी कोश्टांक फुडो कोत्ता, त्या कोश्टांतल्यान आमी व्हडल्या जैताक तयार जाता. कोश्टांचेर नदर न्हय, पूण कोश्टांवन अदीक बोलवत आसा तो आमचो देव, हाचेर आमी नदर घालची आसा. तो आमकां सोडिना. संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमचे बरोबर आसा ही खात्री ताणें दिल्या आनी ती खात्री तो सदांच पाळटलो. आमचे हुस्के आमच्या आयच्या स्तोत्रकारा भाशेन जेजूच्या काळजांत घालुया, देवाच्या काळजांत घालुया. जाबाब आमकां मेळटलोच. मान्यवंत पादाक नेलांत आपल्या जिवितांत तशेंच केलें. ताजें जिवीत सोंपें जालें ना, उठलो सुटलो आनी भाग्यवन जालो अशें न्हय. जिवितांत जायत्या वस्तूंक कोश्टांक फुडो गेलो. त्या जिविताचे बरयणार सांगतात, आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान कोश्टांतल्यान आनी जायत्या तरणाट्यांक उर्बा दिली. जेजूचो उजवाड बगूंक तांकां तयार केलें. निराशीपणांतल्यान तांच्या जिवितांत बोरवासो हाडलो. हाच्या सुरवाती उतरां कोत्तना फादर म्हणटालो, बोरवासो आमकां फटयना ह्या वर्साचो विशय. खरेंच भाव भयणानो, बोरवासो आमकां फटयना. आमी सांगले ते गोंडेंतल्यान त्या तरणाट्याक देवान फटयलो ना. शेवटाक ताका उत्तम ते दिले. आनी देव दिता तेन्ना उत्तम दिता. ताच्या वेळाक आमी रावची गरज आसा. कोश्ट आमचे भारी जाले म्हूण कोश्टांनी चेपची गरज ना. कोश्टावन अदीक बरिश्ट आसता त्या देवाक अदीक तेंकोन रावची गरज आसा. अदीक नेटान ताका वेंग मारची गरज आसा.
मान्यवन पादाज्ञान तशें केलें दुसऱ्यांकूय करूंक शिकयलें जाय त्या तरणाट्यांक ताणें जिविताची बदलणी करूंक आनी देवाचे कृपेक उलटी रावूंक शिकयलें आनी जिविताच्या निराशीपणांतल्यान तांकां उजवाडाक पावयलीं. आमी देवाचे दूत जावया. आयज संवसारांत आमी देवाची मिशनरां आमच्या जिविताचे देखींतल्यानूय आमी बोरवाशेचें जिवीत जियोया. उजवाडांत आमची जिविताची पावलां मारुया. निराशीपणांक सांपडलेल्यांक बोरवासो जावया, आदाराची जावया आनी एकामेका पासत मागुया. मागुयाय जे जायते तरणाटे वावर करूंक सोदिनात तांचे पासत मागुया. देव तांची मनां उजवाडूंक आनी वावर सोदतात, वावर करूंक उमेद आसा तांकां बेगीनच वावर मेळूंक फावो तसलो वावर मेळूंक तांच्या वावरांतल्यान आपलीच उदरगत संवसाराची उदरगत करूंक आनी देवाक आपल्या जिवितांतल्यान मोहीम हाडूंक पावूंक तांचे पासत ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. उबी रावुया आणि काय आमची प्रार्थना आम्ही बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी तरणाट्या सोवें मोगाचो संबंद जोडूंक तांचे गूण वळखून घेवन तांचे कश्ट समजून आनी ते निराशीपण भोगतात तेन्ना तांकां सांगात दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे सरकारी फुडाऱ्यांनी तरणाट्यां खातीर नोकरी मेळपाच्यो सवलत्यो निर्माण करून तांकां सगळो आदार फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे आमच्या तरणाट्यांनी देवान दिलोले आपले गूण देवाचे आनी पेल्याचे सेवे खातीर वापरूंक भोव करून फिरगोजेच्या वावरांत मिसळ जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. मान्यवंत आग्नेल अडचणींत सांपडलेल्यांच्या आदाराक पावतालो. ताचेच मजतीन नोकरी सोदतल्यांक नोकरी, वायट रस्त्यार चलतल्या तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जावंक आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. बापा आमची काय मागणी आमी तुजे मुखार घातल्या. जाय ते कितें मागूंक आमी हांगा आयल्या. जाय ते कितें आमी आशेता. आमची काळजां तूं वळखताय. आमची गरज तूं जाणाय. आमच्या गरजांक पावून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
तुजेर तुका समर्पिता संसारातली सर्वांक सोसली मोगाल बापा घे तूं मारून हे सांगेले व्हरून लेपो ताटांत घालशी निदान घालून तुका आमचें सिनोरपण मोठ्या भाव भयणीनो मोठे तुमचे बलिदान सोड पदवेदार देव बापाक मानतात असले सावण बघात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं बो मोगाळ बापा तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर हो वाखाणणेचो यत्न तुका समर्पिता आमकां फावो नासता तुवें दिलाय ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन Sorbes por tuमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परातायो मारता सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासूया वोय वशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेच आमकां आनी एक तेणे आमचे दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसो पोवे 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 Sorvesporaci navi etata kasoi usorgi tu kasoi soi pove 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपले खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोशी. My Lord and my God. तीच पुरी जेवण जातोच ताणेन काल्स घेतली. तुका दोव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सवेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. My Lord and my God. Bavartazo good purgotuya. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी बोगतीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका देन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिओचो दावे आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी कार्दिनाल फेरांव आमच्या गोंडी बापा, सिम्याव पी फेर्नांडीस आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पती भाग्यवान सुसे, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान मुखां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्याची सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एक मोडान सोड बोधवेदार बापा, सोरवंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. बोरवासो आमकां फुटयना आनी जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. होच उजवाड संवसारान आमकां ताणें दिला आनी तो दर एकल्याक आमकां म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड.
हेच वळखून घेवन ताणें शिकयल्लें मागणे व्हडा बरवाशान आमी म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडत दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. तिच्या सुखाक आनी आमचे सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उद्दार काकलुती चोर पातकांतली सुटोय सोराकांत जातली वठाय. कित्याक रासोडकी पोतरी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशेपणमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. जो जियेताय राज वचलो येताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. संवसाराक परजोळटा तो सूर्य आमचो उजवाड जेजू क्रिस्तोस. ताच्या जेवणा पयलीं आमी सगळीं सुवागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù mocia deva, abreda que eu te tocar. Gesù mocia deva, abreda que eu te tocar. Yo mocia Gesù, sogles mocia. Mocia deva, abreda que eu te tocar. Gesù mocia deva, abreda que eu te tocar. Gesù mocia deva, abreda que eu te tocar. Gesù mocia deva, abreda que eu te tocar. Yo mocia otmian, ani saiba.
येवच्या देवा आवडेता येवच्या तुका Jesu mocia deva आवडेता येवच्या तुका Jesu mocia deva आवडेता येवच्या तुका Yo yo vegi tu yo मोगाच्या बाबुळीनो जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया देवाक दिन वाचुया आमच्या जिविता पासत देवाक दिन वाचुया आमच्या दुखांत आनी आमच्या सुखांत देवान आमच्या सांगाता रावलो आनी आमकां सांगात दिलो देवाक दिन वाचुया हे आयचो दीस पळोवंक दिलो म्हण बरी भलायकी फावो केली म्हण आमचे गोराब्या पासत आमी दिन वाचुया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमचे बापा आमचे उपकारी मन तुझे थाय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली ह्या आत्मीक पोसणाची घोटायेन आनी संतोष भरीत खाळसान ओदीक व्हडी भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जाव म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया मोगाच्या इश्टानो आनीक फावट तुमकां सगल्यांक ह्या पिलाच्या दोंगरार येवकार आयज पिलार सुस्तेच्या नांवांत ह्या मिसांत वांटो घेतल्या कारंजलेच्या आनी कोरगांवच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास तांच्या सांगाता आयलेल्या पाद्री भावाक फादर जोनस डिसोजा आनी फादर क्लिफर्ड कास्तेलिनो हाका आनी हांगा हाजीर आसतल्या एर पाद्री भावांनी आमचे पासत ह्या मिसांत मागले म्हूण तुमकां आमचे दिनवास देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं कांय कळोवण्यो आसा नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे केरीत इतेसांवां पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता तशेंच
कोणी नोवेनाच्या दिसांनी आल्तारार फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसांत मेळचे. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमच्या पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकानेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनीत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. मानिवंत आग्नेलाचे मोजतीन जायते जाणांक मागलोलो उपकार आनी देणी फावो जाता. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत्यो सोयंबावरती ओजापां जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात ताचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट्स घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचे. मानिवंत आग्नेलाच्या सांतकोन्ना पासत मागूंक फाल्यां शुक्रारा नोव्हेंबराचे 14 रातच्या 9:30 ते सकाळीं 5 वरां नायट विजील आसतलें. हे नायट विजील फादर ओनासीस डिक्रूस आनी फादर जोझफ फेर्नांडीस आनी ताचे सांगाती चलयतले. मडगांव KTC बस स्टँडार तांव पिलार येवंक रातच्या 8 वरार बस आसतली. तशेंच पिलार जंक्शनार तांव वयर येवची रातचे 9 वरां तांव बस आसतली. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. आमच्या पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेल स्कॉल आनी 60वे वावरेडेचो इस उजवाडा येता. ताचेर आमच्या मिसावाच्या वावराची खबर आनी तोंडनाट्याक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान ती घेवं येता. वर्साक फकत ₹250 बरून सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवंक मागता. ह्या वर्सा मानिवंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलोलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसा, ती तुमी व्हरची. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हे पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमच्या लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमची भक्ती ज्ञान वाडोवचें. आमच्या पुस्तकशालांत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पंडोल व्हडलो आनी सोबीत घाला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्चो दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. झाडां पाल्याची वखदां आनी लक्ष्मी तारूची पानां आनी दुसऱ्यो वस्तू वयर स्टॉलांत मेळटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, पाद आग्नेलाच्या मोजूतीन जायते जाणांक देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळा. जायते जाणांक तांचे फॅमिलींत जे पिडेस्त आसलेले तांकां बरी भलायकी फावो जाला. आनी आयज स्टॅनलिसा रॉड्रिगीस मेर्सेस्तावन अशें सांगता, काजार जातूच भुरग्याच्या देण्याक आमी आशेतालीं. म्हजें वजन सुबेज आसून म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवची ना म्हूण दोतोरान सांगलें. पूण देवा लागीं मागोन हांव प्रेग्नंट जाली. दोतोरां मेवली
ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पळोवन दोतोरान सांगलें घोडी भुरगें अब नॉर्मल जावंक शकता ना तर भुरग्याक भायर घालूंक पडटलें. हें आयकून आमी एकदम भियेलीं. भावार्थान पिलार येवन मानयोत आग्नेलाचे तुमलाशी दिमेर पडून म्हजें दूख ताका सांगलें. मानयोत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत फिरोवन थंयच हांव पियेली. ऑफिसांत वावुरतेल्या सिस्टरीन म्हाका घोटाय दिली. साबार दिसांनी परतून ब्लड टेस्ट केलें. रिपोर्ट नॉर्मल आसात आनी भुरगें कुसव्यांत बरे भाशेन वाडटा म्हूण सांगलें. मानयोंत आग्नेलाक आमी वाखाणलो. शेकी 9 म्हयन्यांत आमकां एक सोबीत बाय जल्मलें. मानयोंत आग्नेला उद्देशी हो व्हडलो उपकार आमकां फावो जालो म्हूण देवाक दिनवासता आनी ताका बेगीच साताचो मान फावो जावंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावानो, भावार्थान केल्लोले मागणें देव आयकता. आनी आयज आमी होच भावार्थ घेवन ह्या पिलाचे दोंगरांत येतले. आनी आमचे काळजांत आमचे मनांत जायतीं असलीं प्रश्नां आसा, जायतीं इतेसांव आसा. हीं सगळीं आमी एकठांय करून भावार्थान मानयोंत आग्नेलाच्या मोजतीन आमी देवा बापाच्या हातान घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोद पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, आमचे सोडवणणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनांत आमी वळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुजे पवित्र आत्म्याचे उजवाडान मानयोंत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान हांव मागता. तशेंच आतां मानयोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक खुणा कुशी फावो कर म्हूण विनयता. मानयोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटी म्हणुया. ओगोनीत काकुलीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांया सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयोंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पयस सोबेचे इगोचेचे उगोड परगोटणे उद्देशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पिडेस्ताचे मागणे इगोचीत आसतले. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. Agnela amcha